कोरींतकारांक पावलुचें पयलें पत्र आवेसवोर 12. पवित्र आत्मो वांटा ते वर्गूण. भावां भयणींनो, पवित्र आत्मो वांटा त्या वर्गुणा विशीं तुमी तांचो ओठ वळखून घेतलोलो म्हाका जाय. तुमी ओन भावार्थी आसल्यात तेन्ना कोणूय तुमकां ओडून व्हरो ते वाटेन तुमी जाप नासलोल्या देवाच्या पांयांशी वेताल्यात. त्या पासत तुमी हें जाणो जाल्लीं म्हाका जाय. देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरोणान कोणाच्यान शिराप पडून त्या जेजूचेर अशें म्हणूंक जायना. तशेंच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरोणान विणे कोणाच्यान जेजू सोमी अशें उच्चारूंक जायना. तर वेगवेगळे वर्गूण आसात, पूण आत्मो एकूच. वेगवेगळी सेवा आसा, पूण सोमी एकलोच. वेगवेगळीं कामां, पूण सगल्या सोबें सगळें करता तो देव एकूच. जण एकल्याक पवित्र आत्म्यान दिल्लो वर्गूण दिश्टी पडटा तो सगल्यांच्या फायद्याक. आत्म्या वरवीं कोणाक देव आपल्या व्हडट्या गुटांची जाणवाय दिता, आनी कोणाक त्याच आत्म्या पोरमोणें दिल्ली वळख कळीत करचो वर्गूण. त्याच आत्म्या उदेशीं देव कोणाक तीर गोट भावार्थ दिता, आनी कोणाक त्याच आत्म्या वरवीं पिडेवंतांक बरीं करचो वर्गूण. एकल्याक ओचोऱ्यां करचो वर्गूण, आनी कोणाक देवाचो संदेश दिवचो वर्गूण. आनी कोणाक कितें पवित्र आत्म्यांतावन येता आनी कितें दुसऱ्या आत्म्यांतावन येता हांचे मोदें अंतर विवेकान वळखुचो वर्गूण. आनी कोणाक विचित्र भासो उलोवचो वर्गूण. दुसऱ्या कोणाक त्या भासांचो अर्थ दिवचो वर्गूण. हें सगट एक आनी तोच आत्मो करता, म्हूणगे तो आपले कुशे पोरमोणें जण एकल्याक युक्त तो वर्गूण वांटा. पवित्र स्नान घेतलीं मनशां एकेच कुडीचे वेगवेगळे सांदे. खरेंच, जशी मनशाची कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात, आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कळ जावनूय एक कूड घडटात, तसो क्रिस्त. कित्याक म्हणल्यार आमी सगळीं जावं जुदेव जावं ग्रीक, जावं गुलामां जावं स्वतंत्र मनशां एक कूड जावचे खातीर आमकां एकाच आत्म्या उदेशीं पवित्र स्नान दिलां. आनी हो एकूच आत्मो आम्हा सोमेस्तांच्या काळजांनी भरून देवान आमकां धादोशीं केल्यांत. कारण कूड म्हणल्यार एकूच सांदो न्हय, पूण जायते सांदे. हांव हात न्हय, देखून हांव कुडीचो न्हय अशें पांय म्हणत जाल्यार तो पांय कुडीचो न्हय जाता. हांव दोळो न्हय, देखून हांव कुडीचो न्हय अशें कान म्हणत जाल्यार तो कान कुडीचो न्हय जाता. सगळीच कूड फकत दोळो जालो जाल्यार तिका आयकूंक येतलें कशें? आनी सगळीच कूड फकत कान जालो जाल्यार कसो म्हूण तिच्यान वास पळमळ घेवंक जातलें? त्या पासत आपले कुशे पोरमोणें देवान कुडीक वेगवेगळे सांदे घाल्यात. ते सगळे एकूच सांदो जाल्लो जाल्यार कूड आनीक कशी आसूं येत? खरें म्हणल्यार जायते सांदे पूण एकूच कूड. म्हणटच म्हाका तुजी गरज ना अशें दोळ्यान हाताक म्हणूंक जायना, तशेंच तकलेनूय पांयांक म्हणूंक जायना म्हाका तुमची गरज ना. पूण परतेंच अदीक अचोक दिसतात ते कुडीचे सांदे चड गरजेचे. आनी उण्या मानाचे म्हूण समजतां त्या कुडीच्या सांद्यांक आमी खेरीत मान दितां. तशेंच जे आमचे सांदे निर्मर्यादीत दिसतात तांकां अदीक मर्यादीन आमी लेखतां. मर्यादीचे दिसतात त्या आमच्या सांद्यांक असली गरज ना. ज्या सांद्यांक तितलो मान ना सो दिसता तांकां अदीक मान मेळचो म्हूण देवान कूड अशी घडल्या.
हे पोरी कुडींत कसलीच फूट आसची न्हय, पूण सगल्या सांद्यांनी एकामेकाची काळजी घेवची. एका सांद्याक दूख आसा जाल्यार ताच्या वांगडा सगळे सांदे दूख सोंसतात. तशेंच एका सांद्याक मान मेळ्ळो जाल्यार ताच्या वांगडा सगळे सांदे खुशाल जातात. तर तुमी सगळीं बरोबर क्रिस्ताची कूड आनी जण एकलो आपआपली पावतीं तिचो एक सांदो. पवित्र सभेंत देवान जण एकल्याक आपआपलो जागो नेमून दिला. पयले सुवातेर धर्मदूत, दुसरे सुवातेर देवाचो संदेश घेवन तो कळोवंक प्रवादी, तिसरे सुवातेर भावार्थाची शिकवण दितात तीं, तशेंच तरेतरेचे वरगूण घेतल्यात तीं. विजमितां करचो वरगूण, पिडा काडचो वरगूण, गरीब आनी पिडेस्त लोकांचे सेवेचो वरगूण, सभेचो कारबार चलोवचो वरगूण, विचित्र भासांचो वरगूण. तर सगळींच धर्मदूत वो प्रवादी वो शिकोवपी विजमितां करतात काय सगळीं जाणां? पिडा काडचो वरगूण सगल्यांक आसा काय? सगळीं विचित्र भासो उलयतात कितें? त्या भासांचो अर्थ दिवंक सगल्यांक वरगूण आसा बी? अदीक व्हडत्या वरगुणांचेर तुमचो इकलो दवरात, आनी सगळ्यांवन अदीक उत्तम वाट ती हांव तुमकां आतां दाखोवंक वेतां. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.